मंगळारा पणजेत बसकेत जाल्ल्या मागण्यांचें निवेदन मजे मेरेन पाविल्लें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ताचेर विचार करून निर्णय घेवपाचे आसा अशें तांचें म्हणणें. लोकांक जाय तेच जातले तेच आमी करतले अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलेली आसा. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत उलयता आसतना तांच्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. गोंय वांटोवपा खातीर नगर नियोजन कायद्यांतले कलम 17(2) आनी 39(a) रद्द करपा वांगडा भायल्या लोकांक जमीन विकपाचेर निर्बंध हाडपाची मागणी मंगळारच्या बसकेत जाल्ली. निवृत्त न्यायाधीश रिबेलो हांच्या पणजेंतल्या सभे फाटली जी मागणी आशिल्ली ती सरकारा कडेन पाविल्ल्यो आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तेन्ना लोकांक जाय तेच करतले अशें वक्तव्य सद्या मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. ताका लागून नगर आनी ग्राम नियोजन कायद्यांतले वादग्रस्त थारिल्ले 17(2) आनी 39(a) वगळटले काय ना हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून रावलां. जानेवारीच्या 12 तारखेसावन शियाळे अधिवेशनाक सुरवात जातली. ह्या अधिवेशनात विधेयकां सादर करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. 4 विधेयकां सादर जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच हेर कांय म्हत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतले. भूसर्वेक्षण खात्यांत फील्ड सर्वेयराची 157 आनी अतिरिक्त संचालकाचे 1 पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. राज्य कर्मचारी आयोगा वतीन भरती जातली अशें ह्या वेळी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सेरावले वाठारांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन केल्लें. जिल्लो अधिकाऱ्याक ह्या विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें पळोवणी करपाक मामलेदार घडणूक थळाचेर धाडलो. मात मामलेदार येवच्या पयलींच धिरयेकारांनी थंयच्यान पळ काडली. गोंयांत सध्या धिरयांचें आयोजन करपाक कायद्यान बंदी आसा. तरी लेगीत दक्षिण गोंयांत कांय कडेन बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन करता आसतना नजरेक येता. बुधवारा सेरावले वाठारांत अशेंच बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन केल्लें. ह्यो धिरयो पळोवपा खातीर वाठारांत व्हडा संख्येन लोकांची गर्दी उसळून आयिल्ली. मात ह्या विशीं जिल्लो अधिकाऱ्याक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी पळोवणी करपाक मामलेदाराक घडणूक थळाचेर धाडलो. मामलेदार येता म्हणून धिरयाकारांक कळटाच तांच्यांनी थंयच्यान पळ काडली. अशा तरेन बेकायदेशीर धिरयांचें आयोजन जें आसा तें वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर जाता आसतना गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा. गोंयच्या कारंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणांत आसता असो अहवाल गोंय विद्यापिठाच्या संशोधकांनी सादर केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान जारी केल्लो. तशेंच नेमान हें नुस्तें खाल्लें जाल्यार भलायकेचो धोको उप्रासपाक शकता अशी शिटकावणी दिल्ली. त्या उपरांत ह्या अहवालाचेर कारंजळेच्या रापणकारांनी खर तिडक उक्तायल्ली. कारंजळेच्या नुस्त्या बाबतींत फक्त लोकांची दिशाभूल करपाचें चल्लां. हांगासर पर्यटना संदर्भात वावर वाडोवपाचो फक्त सरकाराचें काम चालू आसा. प्रदूशण नुस्त्यात मेळटा म्हणून छापून आयलां, मात तें प्रदूशण येयलां खंयच्यान तें कोण सोदतलो अशें हे रापणकार विचारतात. ह्या अहवालान आमच्या रापणकाराच्या पोटार हावळ हाडला. मार्केटांत लेगीत कारंजाचें नुस्तें कोण घेवपाक तयार ना अशें तांचें म्हणणें आसा. रापणकाराक कित्याक सतायतात? आमी हो पुर्वजांचो आमचो वेवसाय आजून तिगून दवरला, हो सोडून आमी वचपाचें तरी खंय अशें ह्या रापणकारांचें म्हणणें आसा. पर्वरे खापरेश्वर देवळा कडल्या रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाक 2 ते 3 दिसां भितर सुरवात करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें दिलेलें आसा. रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून संबंदीत अधिकाऱ्याक सुचोवणी दिल्ली. मात आजून मेरेन रस्तो दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान मंत्री रोहन खंवटेन अभियंत्याचेर खापर फोडिल्ले. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें पर्वरे खापरेश्वर देवळा कडल्या रस्त्याची पळोवणी करून तो दुरुस्त करपाक सांगिल्लो. मात आजून मेरेन थंय कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडनात. पूण अभियंत्याक कांयच पडिल्लें ना जाल्यार इंजिनियरांची कात पातळ करची पडटली अशी ही फकाणां चल्ल्या काय कितें? 2 ते 3 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करपाक सुरवात केलो ना जाल्यार पर्वरीकार जे आसा ते रस्त्यार देंवतले अशें थळावो आमदार आनी मंत्री खंवटेन सांगलां. मजगतीं कांय कारणाक लागून रस्तो दुरुस्त करपाक कळाव जालो. रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाक 2 ते 3 दिसां भितर सुरवात करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतेन सांगलें.
म्हापशांत 2 रेंट बायक वेवसायिकां मारबडे जावन एका वेवसायिकाचो दुसऱ्या वेवसायिकान कान चाविल्लो कान काडिल्लो ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबाविताक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली आसा. ह्यान पयलीं समीर पेडणेकर ह्या दुबाविताक 5 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मडगांव वाठारांत लायटीच्या खांब्यांचेर आशिल्ल्या इंटरनेट केबल्सांचेर वीज खात्यान कारवाय करपाक सुरवात केल्या. जिल्लो अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्या उपरांत आमी ही कारवाय केल्ल्याचे वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. परवानगी घेनासतना खांब्याचेर आशिल्ले सगळे केबल्स काडपाचो आदेश न्यायालयान दिला. वीज खात्याच्या खांब्याचो वापर करून इंटरनेट केबल्सांची सेवा पुरवपी कंपन्यां कडल्यान खात्याक कसलोच महसूल मेळना. ह्या विशीं मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद करतलो अशें ह्या वेळार शेटये हाणें सांगिल्लें आसा. मडगांव वाठारांत लायटीच्या खांब्यांचेर आशिल्ल्या इंटरनेट केबल्सांचेर वीज खात्यान कारवाय करपाक सुरवात केलेली आसा. हे कशे केबल्स घालतात ताका लागून काशीनाथ शेटये हाणें परतून एकदां तिडक उक्तायल्ली आसा. जिल्लो अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्या उपरांत आमी ही कारवाय केल्ल्याचे वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. राज्यात चडशा वाठारांनी उजो लागपाच्यो घडणुक्यो मुखार येत आसा. देवर्ली वाठारांत 2 गुदामांक अस्थीत उजो लागलो. ह्या उज्यांत गुदामांतले चडशे सामानांचे लासून गोबड जालो, पूण बरें म्हणून कोणाक कसलीच दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना. उजो लागपाचें कारण तशें कळूंक ना. फुडलो तपास चालू आसा. राज्यात सगळ्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सध्या उजो लागपाच्यो घडणुक्यो मुखार येत आसा. अशात दवर्ली वाठारांत 2 दुकानांक अचकीत उजो लागिल्ल्याचें हें प्रकरण आनी एक नवें आयलां. ह्या उज्यांत गुदामांतले चडशे सामान जें आसा तें लासून गोबड जालें, मात्र कोणाक कसलीच दुखापत आनी जिवीत हानी जावंक ना म्हणून साल्वार. हो उजो कसो लागलो तें कळपाक मात्र मार्ग ना. लोकांच्या सुरक्षे खातीर तत्काळ धाव घेवन उजो पालोवपी दळान 2025 वर्सा उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. उजो अपघात आनी वेगवेगळ्या आणीबाणीच्या वेळार केल्ल्या कारवायेक लागून जायत्या जाणांचो जीव आनी कोट्यांनी मोलाची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयल्या. फोंड्या म्हालांतल्या उजो पालोवपी दळान 2025 वर्सा उत्कृश्ट काम केलां आनी व्हड प्रमाणांत नागरिकांच्या जिवाची आनी मालमत्तेची राखण केल्या. उजो पालोवपी दळाक ह्या वर्सा सुमार 870 आपतकालीन फोन आयले. तातूंतले 168 फोन उज्याच्या घडणुकीच्या फाटभुंयेर आशिल्ले, जाल्यार 702 कॉल्स आपतकालीन आनी बचाव कार्याचेर आशिल्ले. ह्या बचाव कार्या वेळार उजो पालोवपी दळाक 47 मनशांचो जीव वांटोवपाक येस आयले, जाल्यार 7 जाणांक वांटोवपाक शकले ना. तशेंच 96 जनावरांक जीवदान दिलेलें आसा. तशेंच 15 जनावरांचो जीव वांटोवपाक अपेस आयलो. आपतकालीन घडणुकांनी बेगोबेग कारवाय केल्ल्यान सुमार 1,90,40,000 रुपयांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. हरमलच्या नुस्तेकारांनी बुधवारा मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची भेट घेतली. तांकां सतावपी प्रश्न तांच्यांनी आमदारा कडेन मांडले. तशेंच नुस्तेमारांक सरकारा कडल्यान मेळपी अनुदान हातूंत वाड करची अशी मागणी तांच्यांनी ह्या वेळार केली. आमदार जीत आरोलकरानूय तांकां मजत करपाचें आश्वासन दिवन तांच्यो समस्या मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटलो अशें तांकां आश्वासन दिलें.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा जी दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. सध्या राज्यात उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. राज्यात चडशा वाठारांनी उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घटिल्ल्यो आसा. दवर्लीच्या वाठारांत 2 गुदावांक अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यात गुदावांतले चडशा सामानाचे लासून गोबड जाल्लो आसा. मंगळारा लेगीत अशीच परवरे उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. घरान ह्या रेस्टॉरंटात उजो लागिल्लो. ताका लागून घरान ह्या रेस्टॉरंटाचे मालक ताणें हे कसले तरी कारस्थान आशिल्ल्याचे सांगीत हातूंत कोणी तरी उजो घालपाचो प्रयत्न केला अशें सांगिल्लें. आपल्याक धमकी आयिल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें. तशेंच कालांगूट लेगीत उजो लागपाची घडणूक मंगळारा घडिल्ली. जाल्यार ह्या फाटभुंयेर आज बुधवारा दवर्ले हांगासर ही अशी घडणूक घडल्या. गोंयांत धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत कोलवा वाठारांत बेकायदेशीर धिरयो लावप चालू आसा. ह्या प्रकरणांत कोलवा पुलिसांनी दोगांचेर गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें दिली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. जाल्यार सेरावले हांगासर धिरयांचें आयोजन जाता आनी गर्दी लोकांनी केल्ली तेन्ना जिल्लो अधिकाऱ्यान मामलेदाराक थंय धाडटा हें कळटा आसतनाच थंयच्यान ह्या धिर्याकारांनी थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. गोंयांत धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत अशा प्रकारच्यो धिरयो गोंयांत कांय ठिकाणी जातात. कोलवा वाठारांत बेकायदेशीर धिरयो ह्यो आशिल्ल्यो. ह्या प्रकरणांत कोलवा पुलिसांनी दोगांचेर गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान दिली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. जाल्यार मडगांवचे रवींद्र भवन सध्या कलाकारांक कोयऱ्यांतल्यान येवकार दितात. पुराय रवींद्र भवनाच्या आवारांत कोयराची रास पातळिल्ल्यान कला मोग्यांनी हुस्को उक्तायला. ह्या तयार जाल्ल्या मिनी सोनसड्याचेर कला आनी संस्कृती मंत्र्यान लक्ष मारून हांगासर येवपी कलाकारांक थाकाय दिवची अशी मागणी विशाल पै काकोडे हाणें केला. राज्यांत कोयराचो विशय सध्या वाडत आसा. रस्त्यार
उदकांत आनी हेर सुवातींचेर कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. आतां मडगांवच्या रवींद्र भवनांत लेगीत कोयराच्यो अश्योच राशी सध्या पातळिल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. हांगासर मिनी सोनसोडो जाता काय कितें अशें कांय कला मोगी आतां विचारपाक लागिल्ले आसा. हे कुडचडे वाठारांतले चिल्ड्रन पार्क 10 ते 15 वर्सां पयलीं हे पार्क सुरू केल्ले. तेन्ना ह्या पार्काची देखरेख कुडचडे काकुडा नगरपालिका करताली. तेन्ना व्हडा प्रमाणांत ह्या पार्कांत भुरगीं खेळटालीं. 2 वर्सां पयलीं नगरपालिकेन थाराव घेवन रान खात्याच्या सुवादीन केल्ले. उपरांत वेळच्या वेळार सामानाची दुरुस्ती आनी देखरेख जावंक ना अशें कुडचडे काकुडा नगरपालिकेचे नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकार हाणें सांगलें. सध्या हे पार्क भुरग्यां खातीर घातक जाल्ले आसा. खेळपाचें सगळें सामान मोडिल्ल्या अवस्थेत आसा. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन हे पार्क बेगोबेग दुरुस्त करचे अशी मागणी बाळकृष्ण होडारकर हाणें केला. तशेंच थळावे लेगीत सांगतात की ह्या पार्काची एकदम बाबत स्थिती जालेली आसा. हांगासर जे खेळपाचे जे कितें साधन सुविधा आसात तांचेर सामको घातक परिणाम जालेलो आसा. बेगिनांतले बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. हरमलच्या नुस्तेकारांनी बुधवारा आमदार जीत आरोलकराची भेट घेतली. तांकां कांय प्रश्न आसात ते सतयतात त्यो तेंच्यांनी आमदारा कडेन मांडले. ह्या नुस्तेकारांक सरकारा कडल्यान मेळपी अनुदानांत वाड करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्यांनी ह्या हरमलच्या नुस्तेकारांची ज्यो कितें मागण्यो आसा त्यो आयकून घेतल्यो. त्याच बरोबर तेंच्यो जे कितें प्रश्न आसा ते मुख्यमंत्र्या मेरेन मांडटलो अशें आस्वासन तांच्यांनी ह्या वेळार ह्या नुस्तेकारांक दिलेलें आसा. तांकां अनुदानांत वाड करून दिवची अशी मागणी ह्या हरमलच्या नुस्तेकारांनी आमदार जीत आरोलकरा कडेन केलेली आसा. तेन्ना मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकरान तांकां आश्वासन दिलां हे तुमचे प्रश्न मुख्यमंत्र्या कडेन मांडून तुमचे प्रश्न सोडयतलो अशें तांच्यांनी तांकां आश्वासन आनी उतर दिलेलें आसा. गटारांतल्यान उदकाची पायपलायन घालपाक विरोध करीत बोड्डेच्या लोकांनी पायपलायनीचें काम आडयल्लें आसा. गटारांतल्यान पायपलायन घालप म्हटल्यार फुडाराक ताचे परिणाम भोगचे पडटले असो भंय ह्या वेळार थळाव्यांनी उक्तायल्लो आसा. दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत उदकाची नवीन पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा. मात बोड्डेच्या चवाठो वाठारांत चक्क गटारांत पायपलायन घातिल्ल्यान बोवाळ पडलो. थळाव्यांनी पायपलायनीचें काम आडयलें. गटारांतल्यान पायपलायन घालप म्हटल्यार फुडाराक ताचे परिणाम भोगचे पडटले अशें थळाव्यांनी ह्या वेळार निदर्शनाक हाडून दिलें. देखून गटारांतल्यान पायप नाकाच अशी भुमिका घेत थळाव्यांनी हें काम बंद उडयलें. माजोड्डेच्या कांय गांवांनी अजून मेरेन बरे दीस येवंक ना. पुराय रस्ते कामा खातीर खणिल्ले ते अजून तशेच आसात. जाका लागून येरादारी करप्यांक दिसपट्ट्यो सरकशी करच्यो पडटात. तशेंच कुशीकच्या घरांनी लेगीत धुल्लो रिकता. संबंधितांनी रस्तो दुरुस्त करताच म्हणून आश्वासन दिल्लें, मात्र ते केन्ना पुराय जातले अशें थळावे विचारतात. थळाव्या रस्त्यार देवसर वेचून हाडिल्ले पंच वांगडी करतात तरी कितें? पाशे सोंपिल्ले माजोड्डेकार सध्या जाप मागतात. गोंय उदरगतीच्या दिकेन नेटान पावलां मारीत आसा, पूण प्रत्यक्षात पळयलें जाल्यार गोंयच्या कांय गांवांनी उदरगती बाबतींत फक्त भाशणां जालेलीं आसा अशें तांचें म्हणणें. मात उदरगत नदरेक सुद्दां दिश्टी पडना अशें थळावे सांगता. माजोड्ड्या कितलेशेच म्हयने जाले संबंधितांनी कामा खातीर गांवांतले रस्ते दोनूय वाटेंतल्यान खणिल्ले, पूण हे रस्ते दुरुस्त करपाक अजून मेरेन कोणाकूच मुहूर्त मेळनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. महाराष्ट्रात सध्या स्थानीक वेंचणुके खातीर बरोच बोवाळ चालू आसा आनी ह्या वेंचणुकांक गती येवपाक लागिल्ल्यो आसा. राज्याची एकूण 29 महानगरपालिकां खातीर 15 जानेवारीक मतदान जातलें आनी 16 तारखेक निकाल लागतलो.
सध्या पुणे ह्या शारात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचो हो रोड शो पुणे हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो. सध्या नगरपालिकेच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सध्या महाराष्ट्रात बरोच बोवाळ चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर पुणे हांगासरच्या रोड शोआत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार लोकांक मेळटा आसतना दिश्टी पडले. राजस्थानाच्या जयपूर हांगासर 15 जानेवारीक पयल्याच फावट सेना दिवसाचो परेड हांगासर जावपाचो आसा, जातूंत भारतीय सेना आपली शक्ती, अनुशासन आनी गौरवशाली परंपरेचे प्रदर्शन करतले, ज्याची व्यापक तयारी सध्या जोरदार चालू आसा. पयल्याच फावटी राजस्थानांतल्या जयपूर हांगासर 15 जानेवारीक हो सेना दिवस मनयतले. त्याचे आयोजन केलेले आसा, जातूंत भारतीय जवान जे आसा ते आपली शक्ती, अनुशासन आणि आपली गौरवशाली परंपरा भारताच्या देशा मुखार मांडटले, जाचो हो व्यापक तयारी जी आसा, प्रॅक्टीस तांची जोरदार चालू आसा. राजधानी दिल्ली सध्या कडक थंडी पडिल्ली आसा आणि दाट धुके सगळीकडे पसरिल्ल्यान सध्या हाचो परिणाम जो आसा तो विमान प्रवासांचेर सध्या जाता आसतना दिश्टी पडटा, जाका लागून कितल्याशाच विमान प्रवाशांक आडमेळी येवपाक लागल्यो. कारण की एका वटेन धुल्ल, दुसरे कडेन थंड पडिल्ल्या कारणान दाट धुके सध्या दिल्लीत पसरिल्ले आसा आणि ह्या फाटभुंयेर ह्या धुक्यांचो त्रास दिल्लीत यो वच करपी विमानांचेर जाणवलो, जातूंत कितलेशेच विमान जे आसात ते रद्द केले, जाका लागून विमानांतल्यान प्रवास करप्यांचेर हाचो परिणाम जाणवल्लो आसा. उत्तर भारतात जोरदार कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसतनाच मुंबयत लेगीत दाट धुके सकाळी फुडें पडटा ते दिश्टी पडटा, ताका लागून जनजीवन तशेंच येरादारी करतल्यांक आडेमेळी येता, जाचो प्रभाव जो आसा तो सध्या मुंबयकारांचेर पडटाना दिश्टी पडटा. सकाळ फुडें दाट धुके मुंबय शारांत घेरता आनी हाका लागून येरादारी करतल्यांक त्रास जाणवता. हाका लागून जनजीवन लेगीत विस्कळीत जालेलें आसा. ह्या दाट धुक्यांक लागून वाहन चालकांक लेगीत बरेच त्रास सोंसचे पडटा आनी ह्या येरादारी करतल्यांक ह्या धुक्याचो सामनो करचो पडटा. त्याच बरोबर मुंबयचो AQI लेगीत सामको कमी जालेलो आसा, जो प्रदुशणाचेर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह उप्रासता. जम्मू आणि काश्मीरात व्हडा प्रमाणात सध्या झेल पडपाक सुरवात जालेली आसा. भरदेवा ह्या वाठारात दोडा धव्या वर्षाचे हे वाठारात दाट बर्फ पडपाक सुरवात जालेली आसा. नव्या वर्साच्या सुरवेक पासून जोरदार बर्फ जम्मू काश्मीरात पडपाक सुरवात जालो. सध्या जम्मू काश्मीरातलो नजारो जो आसा तो पळोवपा सारको आसा आनी मन भुलोवपी असो नजारो जम्मू काश्मीरात पळोवपाक मेळटा. जोरदार झेल पडपाक सध्या जम्मू काश्मीरात सुरवात जालेलो आसा. जम्मू काश्मीरातलो हे वाठार सध्या पर्यटकांक खूब मन भुलोवपी आसा, ताका लागून व्हडा प्रमाणात सध्या पर्यटक हांगासर येवपाक लागिल्ले आसा. अशा तरेचो हो नजारो सध्या पर्यटकांक फुलयता आसतना दिश्टी पडटा, आकर्शीत करता आसतना दिश्टी पडटा. माघ मेला हो सध्या भारतात धार्मीक आनी संस्कृतेचो एक उंचेलो उत्सव जावन आसा, जाका लागून वेगवेगळ्या वाठारांतले उत्तर प्रदेशांतले लोक हांगासर प्रयागराज हांगासर येवपाक लागल्या.
ज्या जाग्यार महाकुंभ जालेलो थंयच माघ मेलाचें हें आयोजन केलेलें आसा. हे माघ मेल्याचें आयोजन दर वेळा प्रयागराज संगमाचेर जाता. ज्या प्रयागराज संगमाचेर गंगा, यमुना आनी सरस्वती अशे 3 नद्यांचें हें मिलन. ताका लागून हांगासर त्रिवेणी संगम म्हटलें वता. हांगासर ह्या माघ मेल्याचें आयोजन सद्या जालेलें आसा. अजमेर हांगासर आनसागर चौपाटीचेर ह्या थंडेच्या दिसांनी सायबेरियन प्रवासी हे पक्षी जे आसात ते नजरेक आयिल्ले आसा आनी जे पर्यटकांक सद्या आकर्शीत करपाक लागिल्ले आसा. हो नजारो सद्या पर्यटकांक आकर्शीत करपी थारिल्लो आसा. अजमेर हांगासर सायबेरियन पक्ष्यांचें आगमन जालेलें आसा. हे प्रवासी पक्षी दर वर्सा थंडेच्या दिसांनी हांगासर अजमेराच्या ह्या चौपाटीचेर दर वर्सा येतात. हजारांनी किलोमिटराचो प्रवास करून हे सायबेरियन प्रवासी पक्षी येतात. व्हडा संख्येन सद्या पर्यटक अटल टनल हांगाचेर पाविल्ले आसा. आतांच सुरवात जाल्लो हो झेल सद्या ह्या अटल टनलाचेर येवपी पर्यटकांक सद्या आकर्शीत करपाक लागिल्लो आसा. अशा तरेचो झेल पळोवपाक अटल टनल हांगासर आतां पर्यटकांची पावलां जी आसा ती वळपाक लागिल्ली आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर. लोकांक जाय तेच आमी करतले. लोक चळवळ सभेतल्या मागण्यांचेर विचार करून घेतले निर्णय, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. येवपी शियाळी अधिवेशनात विधेयकां सादर करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. 4 विधेयकां जातली सादर. मुख्यमंत्र्याची मंत्रिमंडळ बसके उपरांत म्हायती. सेरावले बेकायदेशीरपणान केल्ले धिरयांचें आयोजन. अधिकारी धाड घालपाक येता हें कळटकीच धिरयेकारांनी काडल्यो फुज्ज्यो. कारंजाच्या नुस्त्यांचेर दिल्ल्या अहवालाचेर बरोच बोवाळ. ह्या संदर्भात उपसंचालकाक निवेदन भेटोवन हें नुस्तें खावप काय ना हाचेर गोंय विद्यापीठान 3 दिसांनी दिवचें स्पश्टीकरण. रापणकारांची मागणी. पर्वरे देव खापरेश्वराच्या रस्त्याकडले डांबरीकरणाचें काम 2 ते 3 दिसांनी घेतले हातात. PWD मंत्र्याचें आश्वासन. रस्तो दुरुस्त करपाक कळाव जाल्ल्यान मंत्री रोहन खंवटेन दिल्ली रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी.